आदली देणी बाकी असताना गोंय सरकारान सनबर्न आयोजनाक अप्रुव्हल दिला म्हूण त्राजन डिमेलोन घाल्ले जनहीत याचिकेचेर बुधवारा हायकोर्टात सुनावणी जाली। आपूण इडियम फेस्टिवलाक विरोध करिना, सरकारान सनबर्न इडियमा कडच्यान आदली देणी टॅक्स घेवंक ना म्हूण याचिका घाल्या। हायकोर्टान 2014 आनी 16 आदली देणी वसूल करची म्हूण दिल्ले ऑर्डरीक धरून हो वेव्हार म्हूण याचिकादारान दावो केला। याचिकादारान मागला ते अशें: म्युझिक फेस्टिवल आयोजकांकडच्यान 2011 ते 2015 मजगतीं सगळी देणी जाता तितले बेगीन वसूल करपाचे अधिकारिणीक निर्देश दिवचे। म्युझिकल इव्हेंटा खातीर लागपी सगळी वेवस्था आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आयोजकांकडच्यान बँक गॅरंटी घेवपाचे अधिकारिणीक निर्देश दिवचे। हायकोर्टान प्रतिवादी सरकार आनी आयोजक परसेप्टाक आदल्या देण्या विशीं शुक्रार मेरेन स्टेटस एफिडेविटार दिवंक सांगला। केस शुक्राराक कोर्टा मुखार येतली। शेनवार आयतारा सनबर्न क्लासीक जावंक पावतलो काय ना ते शुक्रारा थारतले। इतले मजगतीं मुख्यमंत्र्यान सनबर्नाचे फायलीक अप्रुव्हल दिला। सनबर्न थारिल्ले प्रमाण जातलो म्हूण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार उलयलो। सनबर्नाचे जे सनबर्न आमी इन प्रिंसिपल ताका दिल्ले आहा तेजो स्टेट लेवलाचे कमिटीचे डिसिजनूय जालें तें दिवपाचें आनी करपाचो म्हणून, कारण गोंयकाराक सनबर्न हो जावं क्लासीक सनबर्न क्लासीक हो गोंयकाराक जावं नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाक जाय, तेजे वयल्यान ट्युरिस्ट लोक चड येवंक शकता। आनी आमचो जो हें आहा कल्चरल सुद्दां आहा, डान्स म्युजीक हें आमचें आहा आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर हें म्युजीक जाय, हेजे खातीर हेका आमी सनबर्न आमी क्लासीक हेका आमी अलाउड केल्लें। आज तेजें एप्रुव्हल बी चीफ मिनिस्टरान दिल्लें आहा आनी 24 कितें तरी डेट दिल्या तें जातलेंच, हेजे बद्दल डावट ना। सो तुमी नॉर्म्स घातल्या त्या प्रमाणे जातलें? हय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।